तुम्ही म्हजे आसा हांवूय तुमचो आसा आनी तुमकां इल्लो सुद्दां त्रास जाल्लो म्हाका नाका. पण त्याचे रिकॉर्डेशन कितें जालें हें तुमकां खबर आसा. म्हाका इतलेंच सांगा, जें तुमचें उत्तर आसतलें तें हांव म्हाजे ते सुपेरियर जो कोण आसा तेंचे मुखार मांडटलो. बायपास कित्याक जाय? खंयचोच देव तुमगेले देवाचें नांव आसा? नारायण देव. पळय, नारायण देव तुमगेलें देवूळ वचना. अरे जमीन वयतलीच न्ही रे. नारायण कसलो डिस्टर्बन्स जावपाना हें हांव तुमकां गॅरंटी दिता. पळय, तुगेले हांव सती देवळाचें हांव तुगेले उलयता. सती देवळाक लागून विशय केल्लो आशिल्लो सुरवातेक. त्याचो एक तुगेलो चिरो सुद्दां हालना. दुसरें तुगेलें सातेरीचें देवूळ कांयच हालना. नारायण देवूळ खूब भायर आहा. म्हाका दिसता नारायण देवळाच्यान तुगेलो मेन जो आमची लँड एक्विजिशनाचो महादेवाचें देवूळ काय लागना. अरे महादेवाचें देवूळ सोडून दिया. हांवें तेजे पयलो म्हजी शाळा बांदिल्ली आसा. मागीर तुमकां विशय कितें आसा ना? आतां कितें 5 देवळाचे 3 देवूळ तुवें सांगले, देव सांगले. चवथो देव सांग पळया. 25 मिटर. नारायण देवूळ तुमचे सगळ्यांक सांगता, नारायण देवूळ जितली आमची लँड एक्विजिशनाची बॉर्डरी आसा पळय थंयच्यान 25 मिटर आहा. भायर लँड रस्त्याची जी देवूळ हें जें आसा पळय न्ही बॉर्डर आसतली फायनल बॉर्डर थंयच्यान 25 मिटराचेर नारायण देवूळ आहा. जो रस्तो आतां वयता थंय नाल्ल लायता तुमी. नाल्ल लावपाक आनी हो रस्त्याचो कितें संगुलट जाल्यार बरें. रस्तो आमगेलो थंय नाल्ल लावपाक तरी विशयच येना. रस्तो असो वचना न्ही रे. आमी रस्तो फ्लायओव्हर लावन न्ही रे. सर्वीस रोड न्ही रे. ना रे. अरे कोण सांगता तुका? अरे पळय, आमचे इंजिनियर आमच्या रस्त्याची विड्थ हें लँड एक्विजिशन कितलें आहा एवरेज सांग. 25. मागीर 60चे कोणी भूत तुमच्या तकलेन घातला? 25 मिटर. टिल्ट रोड एलिवेटेड 25 मिटर. एक मिनिट. तुमचे भितर कोण बरो शिकिल्लो इंजिनियर बीन कोण? श्याम तूं म्हाका यो. श्याम यो हांगसर. तूं म्हाका प्लॅन ना तूं प्लॅन घेवन येतालो म्हाजे मुखार. तुका एकूच सांगता प्लॅन दाखयता कारण तो मरे आनी म्हागेले एक प्लॅन घेवन येतालो ताका वारंवार सांगतालो. तुमी जमचे पयलो हांव ताका सांगतालो की श्याम हो असो रस्तो आहा 25 मिटर जो आसा पळय तेजे भायर आमी वचना. एक्सेप्ट मुस्लीम मळाचो जो आमचो ब्रीज जो आसा पळय थोडोसो एक्स्ट्रा वतलो. बाकीचे कडेन तुगेले स्टीलचो जो आमचो रस्तो जो आसा पळय न्ही तो 25 मिटर रुंद जायना. हें म्हजें तुमकां एश्युरन्स लावन आसा. मागीर आनी कितें तुमी आमदाराचो जो सेव करून रस्तो काडलो पळय न्ही रे हांगा कोणाक हार्म जायना न्ही रे. त्रासूच जायना. म्हाका एक म्हाजो सादो एक प्रश्न आसतलो तुका आतां. म्हाजो सादो प्रश्न पळया. तूं रावता वयर. तुका नजरकारा कडेन कांय लिंक ना. एक सांगता. हांव एक सांगता तुका. हांव तुका एक सांगता. अरे हांव तुका बरो ऑब्स्ट्रक्शन वचना म्हणटा. आमची नोटिफिकेशन कित्याक येयली? आयक मरे ताचें उत्तर तुमकां सांगता मरे. म्हाका हांव तुका शिक्षण विचारता म्हणून हांव सांगना. कितलें शिकलो तूं? तूं कितलें शिकला? 12th शिकला. 12th शिकला. हांव 12th शिकून जर ह्यो जर कांय गोश्टी नोटिसीस कित्याक आयल्या हें जर तुका जर खबर ना जाल्यार हांव मातशें सांगपाचो प्रयत्न करता. कारण म्हाजी जमीन गेल्ली आसा एका रस्त्या खातीर. मागीर तूं पावला काय म्हणून खबर ना. जे वेळाचेर एक सर्वे नंबर इल्लीशी एक इंच स्क्वेअर मिटर सुद्दां त्या सर्वे नंबराच्यान गेल्ली आहा जमीन रस्तो गेल्लो आसा जाल्यार जितले त्या सर्वे नंबराक जी घरां येता किंवा जो लँडलॉर्ड आसा तांकां सगळ्याक नोटिसीस वता. कारण फाल्यां सकाळीं कोणीनूच म्हणपाक जायना की म्हजी थंय जमीन गेली बरें आमकां कांय येयलेंच ना. तुमचो कितें आसा तो क्लेम तुमी सांगपाचो म्हणून तुमकां नोटिसीस आयिल्ल्यो आसा. आतां फक्त तुका म्हाका नारायण देवाचे 4 जाण तुमगेले कमिटी मेंबर मेळपाक आयिल्ले आशिल्ले. ते म्हाका तांकां रोखडे 5 मिनटां भितर सर नारायण देवळाचें देवूळ वता काय ना? हांवें म्हटलें ना.
त्यांचो म्हाका दिसता 625 स्क्वेअर मीटर नारायण देवळाची जमीन वता, बरोबर? नारायण देवळाची जमीन म्हाका दिसता 625 स्क्वेअर मीटर कितें वता. आमकां कितें मेळटलें? हांवें म्हणलें पळय, तुमकां जर खरोखरच तुमी जर पेपर जर डॉक्युमेंटेशन जर तुमी जर हें जर केलें जाल्यार तें वतलें. आनी दुसरो वेळ कित्याक लेटर आयिल्लें आहा हो पळय कितें आहा न्ही, तुमचें त्या सर्वे नंबरान घर आहा, त्या घराचो मालक आसा, त्या मालक असल्या नंतर त्या जितली तुमगेली ती जमीन गेल्या म्हणजे वयली रस्त्याची जमीन इन्क्लुडींग आतां करंट रस्तो तो आसा आनी सायडीच्यान ती 28 मीटर टोटल आमी 28 मीटर लँड घेतल्या पयलीं तितून जर तुमची जर जमीन त्या जमनीचो जो प्रायस आनी कितें तो एकट्याकूच न्ही. आतां फॉर एग्जांपल सर्वे नंबर 27 लाख जर तुमकां जर मेळटा जाल्यार इट इज डिवायडेड बाय जे कितले जे ओनर जे आहात तांकां एकट्याकूच न्ही ते पयशे. आतां तुमची जर आपली खरोखरच जमीन वयता आमचे ह्या लँड एक्विजिशना प्रोसेसा भितर जितली जमीन वयतली तांकांच जे कोण फाल्यां घडी म्हजे सर्वे नंबरान 21 बारा आमी 10 लोक आहा एकट्याचीच जमीन वयता आनी तेणी जर प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन जर सबमीट जर केलें जाल्यार पयशे ते सगळे ताका वयतले. 9 जाणांक मेळपाना ही तेजी हें आसा. आनी तुमकां हांव एक सांगता, तुमचो आमदार येना तें सांगता, यदा कदाचीत कोणाचे जर अशें जर विशय जर जालो आनी आपल्याक पयशे मेळना जाल्यार तुमकां पयशे दिवपाची जबाबदारी ना. म्हणून तुका कांयच टेन्शन घेवपाचें ना. अरे लेटर इट इज अ प्रोसिजर म्हणटा न्ही, फक्त लेटर घालपाक जाय प्रत्येकाच्या नांवान. अरे ऑफकोर्स, अरे हांव तुका म्हाजें सांगलें न्ही रे, म्हाजी जमीन आमगेले फर्मा बुडे वयली तूं मागीर पावला GECच्यान लँड एक्विजिशन जाल्लें आहा, म्हाकाय म्हागेलें नांव आयिल्लें आसा, म्हागेलें कांय वचना पूण म्हाका आयिल्लें आसा. ते इट इज अ प्रोसिजर. हें प्रोसिजर करून लोकांक मिसगायड करूं नाका. जितले जितले सर्वे नंबर आनी जितले जितले घरां आसात किंवा केअरटेकर आहात किंवा लेसी म्हणून लागल्या तांकां सगळ्याक लेटर आयिल्ले आसात. तुमकां क्लेम करपाची ऑपॉर्च्युनिटी ती, ते तुमची जमीन वचना, लक्षांत धरा. अरे हे सादे समजुपाची गोश्ट आहा. सादे मनीस जे आमचे जाणटेले सुद्दां जे आसा पळय तांकां सजमले आनी तुमी तरी शिकिल्ले भुरगे. हांव इतलेंच म्हणटा, अरे जमीन वता न्ही रे. अरे खंयची जमीन वता? तुमची ना वयली जमीन वता न्ही रे. जे रस्तो जो असो जो आतां फेस तांकां अल्टरनेटीव कितें आसा तें हांव सोदतलो. पूण तळ्या तळी जे आसा थंय आमचो फिगर येता कितें आतां तो एक गोश्ट. आता तुमचो जो म्हाका एक विशय आहा तळ्याचो जर विशय, हांव तुमकां कॉन्क्रीट एश्युरन्स दिना बस. कॉन्क्रीट तुमकां एश्युरन्स दिना पण म्हाजे प्रयत्न आसतलो तळें जें आहा उदकाचो जो तुमगे रिजर्वियर जो आसा तो त्या स्टेल्टाच्या सकयल जो आसा पळय तसोच रिटेन करपाचो हो म्हाजो तसो प्रयत्न आसतलो. कारण आमी जे ते फ्लायओवर जे वेळाचेर आमी घालतात त्या ते फ्लायओवराचो जो पिलर जे आसा ते आमी शिफ्ट करपाक शकता. कारण हांव इंजिनियर म्हणून तुमकां हांव सदांच सांगता आनी नॅशनल हायवेक हांव काम केल्लो म्हणून तुमगे तो तळ्याचो जो विशय जो आसा पळय तो एखादो हांव जेन्ना पावर प्रोजेक्ट पळय एक्चुअली मरे खरें म्हळ्यार म्हजे कडेन पळय ताई आनी म्हगेली एक आजी आयिल्ली आशिल्ली म्हाका मेळटा. आनी कोण येयलो? तूं आयिल्लो मरे. कोण येयल्लो? तूं आयिल्लो. नांव कितें तेंचें? कितें देवाचें म्हणजे देवाचें कांयच वचन न्ही रे. देवाचें कांयच वचना. नाका जाल्यार म्हाका खबर ना. नाका जाल्यार म्हाका खबर ना. चला नाका जाल्यार म्हाका खबर ना. अरे तुमी प्रश्नाचें उत्तर दिवपाक जर शकना जाल्यार मागीर आनी तुमकां कितें जाय? तुमी हांव तुमकां बरे भशेन सांगता. म्हाका फक्त तुमचो विशय जो म्हाजो विशय न्ही रे. हांवें तुमकां सगळे प्रश्नाचें उत्तर दिल्लें आहा, ओपन दिल्लें आहा. आनी तुमी जर तेंच जर घेवन बसतले आतां तुमकां हांव आतां एक सादी गोश्ट सांगता. फाल्यां सकाळी बायपासाचो जो प्लॅन श्याम म्हाका आतां कांय गोश्टी कळ्ळ्यो तूं जो कितें प्लॅन घेवपा येता म्हाज्या अंडरस्टँडिंगा प्रमाणे हो एक 2-3 प्लॅन जाल्ले आशिल्ले. ते बायपासान भितर थंय केरणी नागझरीची 9 घरां वता अशी गेली. तुमकां मान्य आसतलें? म्हाका एकूच गोश्ट सांग. हांवें तुका फाटली दिसांनी आमगेलें घर आसा पळय न्हू थंयच्यान फूल रस्तो दाखयल्लो. ना म्हणून सांगलें तुमकां हांवें न्हू. हांवें त्या खातीर म्हणलें तुका गॅजेट आसा हांवें तुका ना म्हणून सांगलें न्ही रे. अरे म्हणजे हांवें तुका हांवें कितें सांगलें तुका ते डी नोटिफाय कर म्हणून. तुवें म्हाका कितें सांगलें ते डी नोटिफाय जायना आपल्या कडेन ना म्हणलें.
अरे रस्तो जर ना सकयलो डिनोटिफाय करूं सकयलो तो डिनोटिफाय जालो तो ना तुम्ही पंचायतीच्या दिलं नोटिफाय करून दिलं न्हू पंचायतीच्या दिलं लेटर तो सकयल फक्त उरला वयलो आम्ही पळय ती सर्वे गेली आम्ही आता सर्वे गेली ते कोण एजन्सी आपण तेंच्यांनी दाखयले आमकां माझ्या घर दाखयले त्या बाईकडे येतो ना एजन्सी तीन तांकां एजन्सी काम दिल्लें सकयलो हो 3 फूट आनी वयलो मॅक्झिमम कोणाची घरां वयता आनी मिनिमम वयता ते कन्सिडर करतले अशें तेंचे प्लॅन आसता म्हणजे तीन एजन्सी दिवन खंयचे कमीच कमी लॉस जाता आनी कमीच कमी घरां कोणाची वयता ते कन्सिडर करतले असो तो कॉन्सेप्ट आसलो पयलीं सुद्दां त्या प्रमाणे तेंचे आतां फ्लायओव्हर विषयच ना दिला आता तो मिटलो नाही रे विषय सकयलो काडलो एक सुद्धा काहीच घर बसलं नाही रे ना 9 घरं लागले ऑलरेडी साहेब तो प्लॅनाप्रमाणे साहेब सर सकयलो नोटिफाईड झाला ना म्हणजे नागपूरच्या घराकडे शेतांच्या आन्सर या कोणाला कळत आन्सर तुमकां दाखयला यो तुम्ही या तुमकां अंडरस्टँडिंग हे सगळी देऊन तुमगेले पळय हे पाचेर ते पेड हे आसा तुमगेले ओके हे तुमगेले सातेरी देऊळ जागे चलू म्हाका चर्च हे सातेरी देऊळ ओके हे सातेरी देऊळ असं तशें आसा कांयच आसा हो सर्वीस रोड कळ्ळें न्ही आनी दुसरो जो आसा पयलीं तुगे नारायण देवूळ तें पळय नारायण देवूळ हे पळय हें तुगे नारायण देवूळ इतलो हांगसरल्यान तुगे नारायण देवळा कडेन देवची शिमला आसा आतां हो जो सकयल जो तुमगेली घरां ही सगळीं अशीं आहा अप टू तुगेले हांगसर सुद्दां तुगेले पळय हे तुगेले कांयच वचना आनी हो रस्तो जो फुल एक्झिस्टिंग हो सगळो फुल एक्झिस्टिंग वो एक्झिस्टिंग रोड आनी तांबडे सायडीच्यान आमगे हें कितें वयले सायडीच्यान आमी ह्या बॉर्डरी कडल्यान ह्यो जे एक्झिस्टिंग जो रोड जो आसा त्या बॉर्डरी कडल्यान आमी 28 मीटर अशें वयता बरोबर 25 एट एन एवरेज 25 28 थोडे कडेन मेळटा हांव तुका 28 दाखयता आमदा हांव हायर गोश्टी कडेन उलयता मॅक्झिमम कळ्ळें न्ही हो विशय आसा आतां जाता कितें जाता फक्त मेन मुख्य ती जाल्यार 17 18 आनी कोणाकोणाली घरां वता ती दाखयता फक्त घरां आनी इवन तुमचे हय हे पळय 1 2 3 4 ही घरां हे म्हाका दिसता ते सुरेशाले हे म्हाका दिसता ते किशोराले हे तुमचे ते शॉपां बिपां जी आहा पळय ही घरां ओके आनी इवन हांवें तुमकां सुद्दां सांगलें कितें म्हणून ती 2-3 शॉपां आहा हांव तुमकां त्याच जो आसा तो मातशें धरून दितलो हे सुद्दां तुमकां हे एश्युरन्स दिल्ले आहा विशय ते ना प्लस ही चालू जी घरां जी आहा तांकां आमी जमीन दिता 300 स्क्वेअर मिटराची हेवूय तांकां आमी सगळें सांगिल्लें आहा आनी जमीन खंय पंचायती कडेन दिता आमी चड तुमकां भायर घालना आमी जमीन मेळटा पयशे मेळटा आनी जमीन मेळटा शॉप हांवें तुमकां सांगलें जाल्यार हांव तुमकां तें दुखून दिता म्हणून ओन्ली शॉप्स आहा नथींग एल्स हे आउट ऑफ वे हे गुडविल ऑफ माय डिपार्टमेंट हे कश्यो कांय गोश्टी आहा कळ्ळें न्ही इज गुडविल आतां म्हाका हें सांगया अननेसेसरी वाद विवाद कित्याक आमी भानगडीक पडपाक जाय आतां म्हाका सांग आदम तुगेली आदमाली प्रॉपर्टी वयता आतां सगळ्यान जर चड जर कोणाक जर जमीन जर वयता जाल्यार ह्या पंचाली वयता ही सगळी तेगेली जमीन ताका कांय ऑब्जेक्शनूच ना म्हाका आनी तुमगेले 1 इंच न वता आसतना तुमचो विशय आमकां आज गोमा बायपास हांवें फक्त म्हाका विचारलें तुमकां बायपास कित्याक जाय सांग रे तूं सांग कित्याक जाय बायपास कित्याक जाय बायपास सर म्हणजे आमची ते जेन्ना आमी पणजे गेले केसीची नावे सरपंचाक घेवन गेले आमी सरपंच ती व्हडली मॅडम म्हणल्यार तुमचे आतां कांय ना म्हणलां ते आमी अजून बारगळाची हितून आसा ती तुमचे काय तुम्ही फक्त आता हांगा पयशे व्हरपाचे आनी कांय ना तुमचे म्हळ्यार कितें डॉक्युमेंटा कितें सरपंच ओके एक वर्स पुरो ना एक वर्स चड टेप जावना ओके पण हांवें तुमकां आतां क्लियर केल्लें तेन्ना हांवें क्लियर केल्लें मॅडम आतां क्लियर मग तुमी डाउट क्लियर सगळें जाग्यार थंय तुमकां सगळें घरा बांदर म्हणलां सगळ्यांक ते सांगलें ते तुमी इट विल बी डन बाय टुडे जालें होय हांव तुमचे बरोबर आहा तुमचें कितें आसलें आहा कोणतो आमदार सांगतो विषय अंडरस्टँड
ओके Thank you. थँक्यू तुम्ही हांव तुमकां बरे भशेन सांगता म्हाका फक्त तुमचो विशय जो म्हाजो विशय दिले हांवें तुमकां सगळे प्रश्नाचे उत्तर दिल्ले आहा ओपन दिल्ले आहा आनी तुमी जर तेंच जर घेवन बसतले आतां तुमकां हांव आतां एक सादी गोश्ट सांगता फाल्यां सकाळी बायपासाचो जो प्लॅन श्याम म्हाका आतां कांय गोश्टी कळ्यो तूं तो कितें प्लॅन घेवपा येता म्हाज्या अंडरस्टँडिंगा प्रमाणे हो एक 2-3 प्लॅन जाल्ले आशिल्ले ते बायपासान भितर थंय केळणी नागझरीची 9 घरां वता अशी गेली तुमकां मान्य आसतलें म्हाका एकूच गोश्ट सांग हांवें तुका फाटली सांगी आमगेलें घर आसा पळय न्हू हय थंयच्यान फूल रस्तो दाखयल्लो ना म्हणून सांग न्ही तुमकां हांवें न्हू हांवें त्या खातीर म्हणलें तुका गॅजेट आसा हांवें तुका ना म्हणून सांगलें न्ही रे नागझरचो गॅजेट अरे म्हणजे हांवें तुका एकूच आयकय हांवें कितें सांगलें तुका तें डी नोटिफाय कर म्हणून तुवें म्हाका कितें सांगलें तें डी नोटिफाय जायना आपल्या कडेन ना म्हणलें अरे रस्तो जर ना सकयलो डिनोटिफाय करूं सकयलो तो डिनोटिफाय जालो तो ना तुम्ही पंचायतीच्यान दिलें डी नोटिफाय करून दिलो न्हू पंचायतीच्यान दिलो ती लेटर तो सकयलो फक्त उरला वयलो आमी पळय आतां ती सर्वे गेली आमी आतां सर्वे गेली ती कोण एजन्सी आहा पळय तेंच्यांनी दाखयलें आमकां म्हाजें घर दाखयलें ते खातीर हांव बाई कडेन येयलो ना एजन्सी वो तीन तांकां एजन्सी काम दिल्लें सकयलो हो 3 रोड आनी वयलो मॅक्झिमम कोणाची घरां वयता आनी मिनिमम वयता ते कन्सिडर करतलो अशें तेंचे प्लॅन आसले म्हणजे तीन एजन्सी दिवन खंयचे कमीच कमी लॉस जाता आनी कमीच कमी घरां कोणाची वयता ते कन्सिडर करतले असो तो कॉन्सेप्ट आसलो पयलीं सुद्दां त्या प्रमाणे तेजेर आतां फ्लायओव्हर विश्वास ना दिला आता तो मिटलो न्ही रे विषय एक सुद्धा काहीच घर बसत नाही रे ना 9 घरं नागझरी पहिलो नोटिफाय झाला म्हणजे नागझरच्या अंडरस्टँडिंग Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.